आता लायटीची बिलाय वाडटली। CNG, पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर वाडले उपरांत आता वीज बिलां वाडपाची शक्यताय आसा। आता गिरायकांचेर पडटले फिक्स चार्जचे वजे ते कशें ते पळोवया। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। CNG, पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात जाल्ले वाडी फाटल्यान आता सामान्य लोकांक विजेचें बिलूय चड येवपाची शक्यताय आसा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी म्हळ्यार CEN म्हयन्याचो फिक्स चार्ज वाडोवपाचो प्रस्ताव मांडला। हाका लागून कमी वीज वापरपी गिरायकांचे बिल वाडूंक शकता। हो प्रस्ताव वीज वितरक कंपनीक जावपी लुकसाण भरून काडपाक मदत करतलो। चडशीं गिरायकां रूफटॉप सोलर सिस्टम वटेन वळ्यान आनी उद्देग धंदे स्वायत्त उर्जा निर्मितीचेर पातयेवन आसात। ह्या गिरायक ग्रीडचेर फक्त बॅकअपा खातीर पातयेवन आशिल्ल्यान आनी कंपनी कडल्यान कमी वीज विकती घेतिल्ल्यान कंपनीचे जोडीक मार बसता। सध्या वीज कंपनी आपल्या फिक्स खर्चाची चडशी वसुली थारावीक म्हयन्याच्या शुल्कांतल्यान न्हय तर दर युनिट विजेच्या दरांतल्यान करतात। देखून जेन्ना विजेचो वापर उणो जाता तेन्ना कंपन्यांच्या महसुलाचेर वायट परिणाम जाता। वीज कंपनींचो ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, कर्मचाऱ्यांचे पगार आनी नेटवर्क राखणेचो खर्च सुमार 38 ते 56% इतलो आसता। पूण फिक्स म्हयन्याच्या शुल्कांतल्यान कंपनींक फक्त 9 ते 20% इतलोच महसूल मेळटा। आता हाचो कोणाचेर कितलो परिणाम जातलो हें पळोवया। CEN टप्प्याटप्प्यान फिक्स चार्ज वाडोवपाचो प्रस्ताव दिला। घरगुती आनी शेतकी गिरायकांची 25% मेरेन वाड जातली। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल आनी इन्स्टिट्यूशनल गिरायकांची 2030 मेरेन 100% खर्च वसुली जातली। ह्या प्रस्तावात रूफटॉप सोलर वापरपी आनी नेट मिटरिंग सिस्टम आशिल्ल्या गिरायकां खातीर वेगळी टॅरिफ रचना सुरू करपाची शिफारस केल्या। हो प्रस्ताव बेगीनूच फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स मुखार दवरतले। जर हो प्रस्ताव लागू जायत जाल्यार गिरायकां विजेचो वापर कमी वा चड करूं तांकां दर म्हयन्याक एक थारावीक चड रक्कम सक्तीन दिवचीच पडटली। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, X आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bhangarboy.com हे वेबसाईटीक भेट दियात।